मोगाचे न्हू. आमचो पदरा म्हणल्यार नांवानच लोकां मोगाळ जाल्लो कापुचीन याजक उडपी दियेसीच्या बारकूर पिरगजेचो मनादीक बाप आल्फ्रेड रॉच आपल्या देवोत जिणयेद्वारे आज सांतीपणाच्या वाटेर आसा म्हूण समजोवंक आमकां भोव संतोश भोगता. 20व्या शेंकड्यांत जियोन 1997 तो देवाधीन जालो तरी ताणें जियेल्ल्या भाग्यवंतपणाच्या जिणयेद्वारे आनी ताणें लोकांक केल्ल्या बरेपणाद्वारे तो वावुरलेल्या परिसरांत आजुनूय जिवंत आसा म्हूण येता. ताचे तावनो आत्मीक आनी लौकीक मजत तशेंच मार्गदर्शन लाभिल्ले भावार्थी आजून आमचे मदें आसून ताच्या भाग्यवंतपणाच्या जिणयेक साक्ष दितात. क्रिस्ताचो आर्सो सान फ्रांसीस आसिसीच्या पावलांनी चलिल्ल्या ह्या भाग्यवंत याजकाक सांतीपणाक उबारची प्रक्रिया कापुचीन वर्दीच्या संध्यांनी आनी पवित्र सभेन आराम केले आसता ही प्रक्रिया बेगीनच संपूर्ण जावन बाप आल्फ्रेड रॉच भाग्यवंताच्या मेळेंत आमचो मजतदार जावं म्हूण हांव आशेतां. सर्व क्रिस्ती भावार्थ्यांक बाप आल्फ्रेड रॉचान जियेल्ली आदर्श मार्गदर्शी जातले म्हूण भरवसता. आपले तुजी खुशी करूंक सोम्या हांव येता. तुज्या पवित्र उतरां प्रकार जियोंक आशेता. आपले तुजी खुशी करूंक सोम्या हांव येता. तुज्या पवित्र उतरां प्रकार जियोंक आशेता. सोम्याच्या उतरांक पाळो दिवन ताच्या बळवंत हाताचेर अखंड भरवसो दवर सोम्याच्या सेवेक आपली जिणी समर्पिल्लो सादो बळो भक्तिवंत म्हणयारी फ्राद आल्फ्रेड रॉच. दुबळ्या धाकट्यांतय आनी गरजेवंतांतय जेजूचे मुक्कामोळ देखून तांची सेवा आपल्या मिसावांत बदल सोम्याच्या आदर्शांचो परजळ आपल्या साद्य जिविताद्वारे सर्वान फांकयिल्लो क्रिस्ताचो सेवक आमचो पाद्र्याक बाप आल्फ्रेड रॉच. जैत दोंगरात असलेल्या महान व्यक्तित्वाचो सादो याजक बाप आल्फ्रेड बारकूर सांपेद्रूच्या फिरगजेंतल्या मुडहडू म्हणल्या धाकटुल्या हळ्ळेंत जल्मलो. क्रिस्तशका 1924 वर्साच्या एप्रिलाच्या 3 तारखेर मानेस्त इसाक रॉच आनी मानेस्तीण कार्मेन मोंतेरो हांच्या देवमोगाच्या साद्या कुटुंबांत 5वो भुरगो जावन आनी देवाची मोगाची काणीक जावन हो संवसार ताणें देखलो. बारकूर सांपेद्रूच्या देव मंदिरांत ताका पवित्र स्नान लाभलें आनी पीटर जॉन म्हणलें नांव दिलें. कश्टी सागोळेगार इजाक रॉचाच्या कुटुंबांत मागणे रोजाऱ्याच्या वातावरणांत आनी कुटुंबा मोगांत पीटर जॉन शेगुणांनी वाडलो. आपले मुळावे शिकप मुडहाडू पांडेश्वर इस्कोलांत आनी तशेंच सास्तान सा आंतोनीच्या इस्कोलांत सोंपयलें. उपरांत आपले हायस्कुलाचें शिकप ताणें कल्याणपुरांतल्या मिलाग्रीस हायस्कुलांत पूर्ण केलें. कल्याणपूर फिरगजगार कापुचीन याजक बाप फिलिप नेरीच्या पहिल्या मिसा वेळीक भुरगो पीटर विशेष प्रभावित जाता आनी सोम्याचो ताळो ताका आयकता. एका खेरीत निचेवाक आयतो जाल्लो पीटर जॉन एक कापुचीन याजक जावन आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या आदर्शान सोम्याची सेवा करूंक दृढ निर्धार घेता. क्रिस्तशका 1944 वर्साच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या 3 तारखेर आपल्या 20 वर्सांच्या प्रायेर तो फरंगीपेटेंतल्या मोंते मरियानो कॉवेंताक भरती जाता. सोम्याक आपलें जिवीत समर्पून आल्फ्रेड रॉच म्हणलें नवें नांव काणगेता.
ख्रिस्त शका 1945 वर्साच्या एप्रिलाच्या 11 तारखेर आपली पहिली आंघोळ करता. उपरांत क्विलॉन सा आंतोन फ्रायरीन तत्वशास्त्र, ट्रिचिंतल्या अमलाश्रमांत देवशास्त्र शिकून 1949 वर्साच्या एप्रिल 11 तारखेर शाश्वत आंघोळ्यो करता. आणि शेवटी 1949 वर्साच्या एप्रिलाच्या 11 तारखेर तामिळनाडूंतल्या कोटगिरी सांजुजेच्या फ्रायरींत ताका याजकी दीक्षा लागता. आणि सोम्याच्या वर्तांत बाब आल्फ्रेड रोच सेवेचें फूल जावन फुलता. 1949 वर्साच्या एप्रिलाच्या 14 तारखेर बारकुरांतल्या सान पेद्रूच्या फिरगजेंत बाब आल्फ्रेड पयले फावटी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता. हांव 9 आसतना फरंगीपेटेंत तो म्हजो वडील जावन आशिल्लो, गोंयांत तसो वडील. आनी तांचें जिवीत हांवें एक वर्स बऱ्या तरान पळयलां. तांचें जिवीत जावन आशिल्लें मागण्याचें जिवीत, एक सादें जिवीत. चड उलयनातलो तो आनी भलायकी बरी नातल्ली जाल्यारय संतोश ताच्या तोंडांत पळोवंक मेळटलो. दादोसकाय, संतोश, तशेंच तांचें जिवीत जावन आशिल्लें बऱ्या संबंदाचें. बरो संबंद ताका हरिये कडेन आशिल्लो, फ्राद संगी तशेंच लोकां संगी. मोगाचें जीवन फकत उतरांनी मात्र न्ही, बगार कार्यांनी. जायत्या दुर्बळ्या लोकांक तूं ब्रह्मावर आसतना जावंक पुरो, खोडांनी आसतना जावंक पुरो, मोलखोडू त्या जाग्यांनी फिरगजीत आसतना जायत्या दुर्बळ्यांक जायतें बरें ताणें केलां. आनी आज हांव म्हाका ती दादोसकाय भोगता, संतोश भोगता. ह्या संताच्या मेटांनी तो मुखार येतलो. आनी तशेंच हांव मागतां देव बापा लागीं दिवंक कृपा तांकां जावंक तो एक बरो सांत आमचे इगर्ज मातेचो. नवो याजक सहाय्यक नोवीस मेस्त्री जावन मोंते मरियानो कॉव्हेंतांत आपली सेवा सुरवात करता. नव्यान मेळांत भरती जाल्ल्या नव्या सांद्यांतय देवाचो मोग आनी मिसावांत उर्बा पेटोवंक ताणें आपली सर्व तालेंतां उपयोग केली. देवाचें उतर प्रगट करूंक ताणें आपणाकच संपूर्ण अर्पण केलें. आपल्या 4 वर्सांच्या सेवे वावरांत साद्या मोगाळ आनी मैपाशी गुणांनी फ्राद आल्फ्रेड सर्वांक मोगाचो जालो. 1950 वर्साच्या एप्रिलाच्या 6 तारखेर ख्रिस्ती मोगाचो रायबारी आनी शांतीदूत जावन बाब आल्फ्रेड ब्रह्मावर भगवंत कुटुंबाच्या फिरगजेचो विगार जावन जबाबदारी खाण घेता. भलादीक एकवटीत समुदाय बांदूंक आपणाकच समर्पिता आनी भगवंत कुटुंबाच्या प्रेरणान अखंड फिरगज कुटुंब बांदता. विविध कारणांक लागून संपूर्ण जायनातलें इगर्जेच्या बांदपाचें योजन सर्वांक सांगता हाण तो मुंदरून व्हरता. ताचो मोगाचो हितचिंतक मानेस्त देवादीन V.L. रोच आनी हेर बऱ्या मनाचे हितैशी बाब आल्फ्रेडाक पाठिंबो दितात आनी हें योजन पंताक पावता. आनी शेवटी 1961 वर्सा एप्रिलाच्या 1 तारखेर नव्या देव मंदिराचें आशीर्वचन संभ्रमलें. बाब आल्फ्रेडान लांबायेची सुफोळी 16 वर्सांची सेवा ब्रह्मावर फिरगजेन समर्पिली. फिरगजगारांचो भावार्थ तिरखरच्या खेरीत मिसावा संगी माया मोगाचो मणयारी तो जालो. तरणाट्यांतय उर्बा उमाळायली. तांकां क्रिस्ती मोलांनी प्रेरीत केलें. मधुर क्वायराद्वारी देवस्तुती सुरंगरायली. हर एकल्याक मेळून
तांच्या आत्मीक आणि कुटुंबाच्या गरजांक पावून तो सर्वांच्या मोगाचो व्यक्ती जालो. ब्रह्मावर भाग्यवंत कुटुंबाची फिरगस आज विविध शेतांनी बाप आल्फ्रेड रोचान भेटयलेल्या सेवेचो उडास काढता. हांगासराच्या निर्मला इस्कॉलाचो संचालक जावन बाप आल्फ्रेडान अमोलीक सेवा भेटयली. फिरगजेक नव्या गांठीची गरज आशिल्ल्यान इटलीतावन आपुरबायेची गांठ हाडून नव्या गांठीची तोर बांदयली. निर्मला हायस्कुलाचे महान सोपान देखुल्लो सोपणेली बाप आल्फ्रेड जावन आसा. बाप आल्फ्रेडाक देव आपोवण्या विशीं सडीत हुस्को आनी उर्बा आसली. ह्याच कारणा खातीर ब्रह्मावरांत होली ट्रिनिटी मायनर सेमिनरीची सुरवात ताणें केली. ताका संगीतांत भोव आसक्त आसली आनी ताणें फिरगजगारांक एकवटावन होली फॅमिली बँड आसा केलें. पेत्रिंतासच्या सान पेद्रूच्या कोपेलांत ताणें आत्मीक सेवा भेटयली. ब्रह्मावर फिरगजेच्या निलावरांत एक कोपेल निर्माण करूंक तो वावुरलो. ह्या ताच्या योजनांत सर्वांनी मोगाचो पाठिंबो दिलो. प्रत्येक जावन मानेस्त बाजील सोजाच्या उदार मोनान आनी भरपूर सहकारान निलावरांत सान पावलोचे सोबीत कोपेल निर्माण जालें आनी 1967 वर्सा ऑक्टोबर 10 तारखेर तवळसो मंगळूरचो गवळी बाब देवादीन अदीक मानादीक दोतोर बाजील सोजान हें कोपेल आशिर्वचन केलें. अशें आपल्या विविध तालेंताद्वारे आनी विशिश्ट सेवे वावरान बाप आल्फ्रेड ब्रह्मावरचो शिल्पी जालो आनी क्रिस्ती समुदायाचो प्रज्वळ ताणें सर्वांनी फांकयलो. 1972 जुलै 18 तारखेर बाप आल्फ्रेड बिनगाप सांत अन्ना सायबिणीचे फिरगजेचो विगार जावन नेमाक जालो. भावार्थ तिरकरच्या मिसावासंगी सामाजीक अभिवृद्धी कार्याक ताणें माते मारलें. लोकां थंय शिकपा जागृती उपजयली. युवा जाणां थंय बऱ्या फुडाराची अभिलाषा पालेली. तांकां गरजेची तरबेती मांडून हाडली. आपल्या मैपासी जिनोसान बाप आल्फ्रेडान थंयच्या लोकांची काळजां जिखली. घराघरांनी भेट दिवन तांच्या कुटुंबा मदें तो एक सांदो जालो. बिणगा फिरगजेंत विगार जावन आसता चेंडिया परिसरांत ताणें अमोलीक आत्मीक सेवा लाभयली आनी बाप आल्फ्रेड सर्वांच्या अभिमानाक पात्र जालो. तांचो मोगाळ बापय जावन खरें मार्गदर्शन दिवचो मेस्त्री जावन बाप आल्फ्रेड आजुनी बिणगा फिरगजेंतल्या भावार्थ्यां मदें जिवाळ आसा. I'm happy to know that Father Alfred Roche's case is being taken up. A man who was a saintly figure who worked in this diocese in various places, especially in Binaga, Chandia and in Kasaragod. He was a man who was loved by all, not because of anything but only because of his devotion and being a saintly figure. Even today he is being remembered, and many people after his death having been praying for him or praying to him so that they can also obtain favors from him. I would be very happy to see that day when he is raised to the honor of the altar. क्रिस्तशक 1975 वर्साच्या एप्रिल 30 तारखेर बाप आल्फ्रेड कासरकोड सान जुजेच्या फिरगजेचो विगार जावन जबाबदारी घेता. हांगासर ताच्या याजकी जिणयेचो रुपयोत्सव आचरसूंचे भाग ताका फावो जाले. फिरगजेन शांती समाधान आनी एकवट हाडूंक तो कळमीत नासता वावुरलो. गरजेवंतांक आसरो दिवच्या ध्येयाद्वारे दुर्बळ्यांक घर बांदपाचे योजन ताणें हाती घेतले. दिसान दीस लोकांचो संको चडोवन येतालो जाल्ल्यान बाप आल्फ्रेडान नव्या देव मंदिराची येवजण केली.
निरंतर वावराद्वारे मजबूत आणि कलात्मक थरान सांजुजेचे देव मंदिर निर्माण जालें आणि बेळगांवचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर इग्नेशियस लोबोन तें आशिर्वदीत केलें. इटलीतावन हाडयल्ली रंगीन नादाची घांट आणि सोबीत घांटीची तोर देव मंदिराचें आकर्षण जावंक पावली. क्रिस्त शका 1987 वर्सा बाप आल्फ्रेड परत फरंगीपेट मोंते मरियानो सांब फिदेलिस कॉवेंताचो वडील जावन नेमक जाता. ह्या ताच्या सेवे अवधेन फ्रांसिस्कन तिसरी वोर्द लोकांमोगाळ करचे खातीर तो कळमीत नासता वावुरलो. ह्याच संदर्भी ताचो लोकांमोगाळ बूक निश्कळपण ताणें परगटलो आनी तो आजुनी लोकांमोगाळ जावन आसा. क्रिस्त शका 1987 वर्सा बाप आल्फ्रेड परत कासरकोड फिरगजेचो विगार जावन नेमक जाता. येदोळस ताणें वंपले अभिवृद्धेचें बी पालेवन फांटेल्लें देखताना ताचे थंय नवी उर्बा जिवी जाता. शेळयांच्या आत्मीक गरजांक पावचे संगी सबार नवी योजना तो आरंभ करता. शिकाप, स्वउद्योग, तरबेत्यो, सैरीक केंद्र, शांती दळ, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय असल्या विशिष्ट क्रियाळ योजनाद्वारे कासरकोड फिरगज सर्वांक एक आदर्श देख जावन पावली. फ्रायरीच्या नव्या बांदपाचे निर्माण ह्याच सेवे वावराच्या अवधेंतच जालें. मनादीक आल्फ्रेड रोच बापा विशांत हांवें समजल्ल्या प्रमाणे थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. फादर आल्फ्रेड रोच ब्रह्मावर भगवंत कुटमाचो फिरगजेचो विगार जावन आसलो. 2 पुटीन तो विगार जावन आसलो. 2 पुटी कित्याक म्हळ्यार पयल्या पुटी विगार जावन ताका ट्रान्सफर जाल्लें, वर्ग जाल्लो, पूण लोकांनी ताका परतून फाटीं आपयलो. थोड्या तेंपान तो फाटीं आयिल्लो, परतून विगार जावन थंयसर ताणें सेवा दिल्ली. तो 16 वर्सां ब्रह्मावरांत ताणें करचिल्ली. ताची म्हाका परिचय आसा, वळख आसा. केदळे म्हणल्यार इतल्या मानान मर्यादेन तो म्हाका चलयतालो. ताचे थंय तें खालतेपण दिसून येतालें. सान फ्रांसीस आसिसाची मेळाच्यो रेगरो ताणें जिवच्या जिन्यंतच कळोन येताल्यो, दिसताल्यो. निमाणें तो मरण पावल्ल्या वेळार ताका थंयच मत्येक पाहिजे म्हणून लोकांन वताय करून विचारलें आनी देखून ती परवणगी हांवें दिल्ली. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणाले आमचो पाद्र्याप आमच्या सांगाता ताणें आसाचें. ताका ससान विशय दिवून दिवून मागता आसतना आमच्या खातीर तो विनंती करून दी म्हणूनय आमी आशेतां. आनी तो आमकां एक आदर्श ह्या जगांक तशेंच लोकांक. बाप आल्फ्रेडाक सांजुजे वाजाचेर वर्तो अभिमान आसलो. गांगवळी फिरगजेचो एक वांटो जावन आसल्या कन्नड कुद्र्यार आपल्या भयणीगेर तो तवळ तवळ भेट दितालो. ह्या वेळी त्या कुद्र्यार एक कोपेलबांची येवजण ताणें केली आनी ताचें सोपण कार्यगत जावन आकर्षीक मजबूत कोपेल उबें जालें आनी तें सांजुजे वाजाक समर्पून दिलें. आनी तवळचो मंगळूरचो धर्माध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पाऊल सोजान तें आशिर्वचन केलें. गंगवळी कोशे सावमायाच्या फिरगजेंतली मधुर नादाची घांट आनी इगर्जे बायरासचो सांत आंतोनीचो ग्रोट्टो बाप आल्फ्रेडाचो उडास सदांच जिवो दवरचो रुजवाती जावन आसात. क्रिस्त शका 1994 वर्सा निरंतर सेवे वावरा वरवीं बाप आल्फ्रेडाची भलायकी बिगडता आनी तो ब्रह्मावर भगवंत कुटुंबाच्या फिरगजेंत वस्ती करता.
ताणे ह्या फिरगजेंत अर्पिल्लो 16 वर्सांचो सेवे वावर आज जैत रूख जाल्लें देखतना तो सर्वेस्पराक काळजांतावन अर्गा पाठयता. ताची भलायकी बिगडोवन येताली तरी त्याच स्पिरितान आनी उर्बेन आपल्या शेळयांतय क्रिस्ती मोगाची झर ताणें वाडयली. आपल्या जिविताच्या निमाण्या हंतापर्यंत एक खरो मार्गदर्शक आनी क्रिस्ताचो सेवक जावन वर्त्या मोगान आपल्या लोकाची ताणें जतन घेतली. हांव भुरगो जावन आसतना हायस्कुलान आसतना फादर आल्फ्रेड पारांगी पेडतावन बुंडोळ इगर्जेक कुमो करूंक येतालो. ते जाल्यार फादर आल्फ्रेडाचें रूप पळोवन ताचे शर्मा आयकून ताचे तो आकर्शीत जाल्लो. वड मेळटच देवाचें मांडोळ पयलो ताका सहायक विकार जावन म्हाका आनंद केल्लो. ताका हांव सहायक जावन आसतना ताचे ताणें वस्तू संगती शिकलां. लोकां कडेन कशें आमी चलोवंक जाय, कशें आमी शर्मा जावंक जाय, तशेंच भुरग्यां कडेन कशें आमी चलोवंक जाय ते विशयान ताचे ताणें मस्त शिकलां. ताका भुरगीं म्हळ्यार मस्त मोगाची, तशेंच युवक तांचे खातीर कितेंय सॅक्रिफायस करूंक, कितेंय कसलेंय बरें काम करूंक तो सदांच तयार आसलो. 1996 डिसेंबर महिन्याची 31 तारीख तीव्र अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंत आशिल्ल्या बाब आल्फ्रेड रोचाक सर्वेस्परान सासणीक जिविताचें आपोवणें पाठयलें. त्या फांत्यार सोम्याचो विश्वासी चाकोर बाब आल्फ्रेड रोच सुफळी जिणयेची सार्थकता घेवन सोम्याच्या राजांत प्रवेश जालो. ही खबर आयकून ताचे अभिमानी सुस्कारून रडले. ताच्या अभिमानींच्या वत्तायेक लागून 1997 जानेर महिन्याच्या 1 तारखेर बाब आल्फ्रेडाची कूड गौरवाच्या पुरशांवर हाण ब्रह्मावर फिरगजेंतल्या सिमेत्रींत निकेपिली. जात भेद नासता हजारो हजार दुखेस्त अभिमानी ह्या पुरशांवाक सांगाती जाले. ब्रह्मावर फिरगजेंतल्या सिमेत्रींत आसचो बाब आल्फ्रेड रोचाचो फोंड सर्वांक भेटेचें थळ जाला. सबार अभिमानी थंय भेट दिवन उपकारी मनान मागणें भेटयतात आनी बाब आल्फ्रेडांत आसलेल्या अप्रतीम मण्याऱ्या खातीर धन्या देवाक अर्गां पाठयतात. साद्या बळ्या आनी दुर्बळ्यांचें आशा किरण जावन शांतीचो दूत जावन देव आपोवण्याचो रायबारी जावन मनशा मोलांचो प्रवादी जावन आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या देखीन सोम्याचो आरसो जाल्लो आमचो पाद्र्या बाब आल्फ्रेड रोच आमकां सर्वांक एक आदर्श आनी प्रेरण जावं दी.